जाताना स्पर्श संगीत स्वरांचो जाताना स्पर्श संगीत स्वरांचो उगम जाता मधुर गानांचो एकवट जाताना दोन काळजांचो वाळटा वाळो काळजा उमाळ्यांचो सांगता येतात मधुर संगीत ताळे मनशा मना दादुशी करूंक शकतात काळजा उमाळे तर आता आम्ही सुमेस्तां राखून असली घडी उदेल्या सेंट ॲग्नेस कॉलेजच्या सेंटिनरी ऑडिटोरियमांत आरंभ जाता फ्लॉयड डिमेल्लो कासियान सदर करचे मेगा कोंकणी संगीत कार्य काळजा उमाळे 2.0 स्पर्श संगीत स्वरांचो या सभास्थलांत जमो आसच्या सर्व संगीत प्रेमीक कलाभिमानीक कला प्रेमीक कला मोगींक आणि प्रत्येक जावन गोली बापांक आणि सर्व याजकांक आणि सर्व धर्म भयणींक हांव मान पटयतां नमान म्हणटा आणि तशेंच तुमकां सुमेस्तांक आयच्या कार्याक बरो स्वागत हांव मागतां तुमच्या ताळयांच्या आवाजान ही संगीत सांज हांगासर उबे करूंक संतोष पावता 2008 इसवी 2008 इसवेंत हांव एक कोंकणीचो ल्हानसो कलाकार जावन कोंकणी संवसाराक हांवें प्रवेश घेतलो आसा ताचे उपरांत 2011 इसवेंत हांव फाटल्या 15 वर्सांनी म्हाका भरपूर सांगात भरपूर सहकार भरपूर पाठिंबो भरपूर मोग आमच्या सगळ्या कोंकणी परजेन म्हाका कार्यनिर्वहण क्षेत्रांत दिल्लो आसा मात्र न्ही म्हाका नटन क्षेत्रांत माध्यम क्षेत्रांत तशेंच उरल्या क्षेत्रांत तुमचो पाठिंबो तुमचो मोग म्हाका लाभलो आसा आनी प्रमुख जावन म्हाका साबार जाणांची संगीतकारी उबे करचो आनी तांतू कार्यनिर्वहण करचो अवकाशय म्हाका लाभलो आसा प्रमुख जावन मानेस्त जेरी बोंदेल देवादीन जिरी बज्जोडी Vincent Fernandez Cassia, Lancy Henry Morris for the Walter Albuquer Memorial Choir Pangad for the Dolphy Devdas Seravo आणि तशेंच म्युजिकल धमाका असली कार्य म्हाका ताचे सुंकान दिल्ली जावन आसा अशें 2022 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 13 तारखेर पयली संगीत सांज काळजा उमाळे मोग 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 हो ह्या नवार मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत सदर जाली आणि ती तुम्ही सुमेस्तांनी पसंत केली तुम्ही सुमेस्तांनी म्हजी पार्ता पडली आणि तुम्ही सुमेस्तांनी म्हाका सांगात दिवन ह्या पावंड्याक आज हांगासर हाडून तुम्ही पावयल्लें आसा देखून तुमकां सुमेस्तांक पयल्यान पयलें परत हांव मान बगयतां तुमकां सुमेस्तांक हांव सलाम म्हणटा आणि तुम्ही म्हाका दिल्या सांगाताक तुम्ही दिल्या म्हाका सहकाराक तुमकां सुमेस्तांक हांव मान अर्पण करतां आणि आतां हांगासर काळजा उमाळे 2.0 स्पर्श संगीत स्वरांचो ह्या नांवार हें कार्य उबें जाता ह्या कार्या विशीं हांवें चिंता आसतना काळजा उमाळे नांव हर एकल्याक पसंत जाल्लें आसा पूण ताका सब टायटल कितें दिवचें म्हूण चिंता आसतना म्हज्या मतीक साबार नांवां आयलीं साबार नांवां म्हाका जळकालीं आनी तांतून हांवें विंचून काडलें एक पद आसा एक नांव आसा स्पर्श संगीत स्वरांचो काळजा उमाळे या कार्याक हे टायटल सॉंग कोणाक दिवचें म्हूण हांवें चिंत आसतना म्हाका उडासाक आयिल्लो एक मानेस आसा
म्हज्या काळजाक भोव लागशिल्लो म्हज्या काळजाक भोवच मोग आसो आनी ह्या कलाकाराची शती कितें म्हळ्यार जर तर तुवें एक विशय ताका दिल्यार थोड्याच मिनटांनी थोड्याच घंट्यांनी एक पद बरोवन काडची शती ह्या मानेस्ताक जरूर आसा आनी तो आसा मानेस्त जेरी बोंदेल आनी हांवें तांकां ह्या कार्याचे सबटायटलाचे दोनूच लायनी वा वळी तांकां दिल्ले आनी थोड्याच मिनटांनी तांणी सगळें पद म्हाका तांणी लिखून दान दिल्लें आसा तांतली थोडी उतरां अशीं आसात मोन म्हजें ओपला गुणांक तुज्या काळीज आशेला मोगा कांजा पिसवला हांव सोब्याक तुज्या राणी जावन ये तूं जिणेन म्हज्या भोव सोबीत उतरां आनी आयच्या कार्याचें पयलें पद ह्या विधीचेर सदर जाता आसतना ह्या विधीक हांव स्वागत मागता आयचें टायटल सॉंग गायन करच्याक भोव अप्रुबायची कोंकणी तारां भोव अप्रुबायची कोंकणी नत्तरां ती आसात जेसन लोबो बोंदेल आनी सोनल मोंतेलो कोर्डेल तुमच्या तालयांच्या आवाजान
काय दिशी उरलो नेटून तुका फुलांचेलो रक्तारी सगळो वाडो घेवनी फूल भांगार सडो रक्तारी सगळो वाडो घेवनी फूल भांगार सडो शंकरी रारो शंकरी बाबारो शंकरी रारो शंकरी बाबारा शंकरी रारो शंकरी बाबारो शंकरी रारो शंकरी बाबा शंकरी बाबा शंकरी बाबा बरें कार्याचे मुखलें पद आनी मुखलें पद आसा एका अपुर्बाच्या बरोवप्यान बरयलें एक सुबित्त पद ती तारीख 2019 वर्साची सप्टेंबराची 3 तारीख आनी एक कोंकणींतलो अपुर्बायचो संगीतकार एक अपुर्बायचो पदां घडणार एक अपुर्बायचो गावपी गायन करता करतना वेदीचेर काळजां आगात जावन धरणीर शेवटालो आनी आपलो प्राण ताणें वेदीरस अर्पिल्लो आसा त्या धन्य देवाक आनी तो आसा बज्जोडीचो देवादीन जेरी डिसोजा बज्जोडी तांच्या दुसऱ्या संगीत संजेतावन निरंतर तांच्या अखेरीच्या संगीत संजे पर्यंत तांणी म्हाका सांगात दिल्लो आनी म्हाका तांणी वेदीर अवकाश दिल्लो आनी जर तर हांव एक संगीत कार्य उबें करूंक शकलां तर कांय थोडे संगीता विशीं हांव शिकलां तर जाल्यार ताका कारण जावन आसात तेच बज्जोडीचे जेरी डिसोजा बज्जोडी देवादीन आनी ह्या मानेस्तान 2 संगीताच्यो कवल्यो ताणें कोंकणी मायेक कोंकणी संवसाराक अर्पण केल्ले आसात तांतूं पयली कवली नाच भांगारा तशेंच ते देवादीन जाल्या उपरांत जेरी बंदराच्या मुखेलपणान आनी एक कवली ये घरा कुळारा आनी तांतल्या पयल्या कवलेंत एक अपुर्बायचें सुबित्त उरतें पद आसा आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा मानेस्त विजय वास आनी उतरां आनी ताळो आसा देवादीन जेरी बज्जोडी आनी पदाचें नांव आसा रोजमारी आनी हे मुखलें पद गायन करच्याक एक तांकीवंत एक शांतीवंत आनी प्रतीक जावन एक अपुर्बायचो गावपी एक उंचलो गावपी मात्र न्ही एक उंचलो कार्यनिर्वाहक सयत वय ह्या विधीर हांव स्वागत मागता गायन करच्याक पद रोजमारी तुमच्या तालयेच्या आवाजान रायनल सिक्वेरा एक दिसा तुका मेळटलो तुज्या वेंगेंत हांव बसतलो
माझा जाऊच्या हांव तुका दोस्तोलो तुका मुर्चेन जावन करतलो म्हाका भोगता कितें कळना तुझे मुखार खंयचें चेडूना हात तुजो धरून एक काजार जावन व्हरता तुका हांव म्हज्या घरा रोजमारी 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 सगळ्या संसारांत तूं म्हजी राणी सत्य सांगतालो म्हजी काणी संसारांत म्हाका नागो कोणी मुखार सारया गो आमची जिणी दिसता सुखांत तुका बसतलो दोगा भुरग्यांचो बापूय जातलो तुका बांदून रावले रात रावून आमी सोबीत घोडार बांदुया रोजमारी 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 बरें मोग व्यक्त करूंक उतरां नाकात वय मोग व्यक्त करूंक उतरां नाकात कित्याक मोग करणाऱ्यांनी उलोवची भासच वेगळी थोडी दोळ्यांनी उलयतात थोडी वोटांनी उलयतात थोडी मोनांत उलयतात थोडी काळजांत उलयतात आनी थोडी एकलींच उलयतात वय सबार कोंकणी पदां पैकी हर एका पदां घडणाऱ्यांचे एक मास्टर पीस सॉंग म्हूण खंडीत आसा कशें हेनरीचे कत्रिनांगी विल्फीचे फिलोमेनांगी मेल्विन पेरिसाचे जेनांगी विन्सी कासियाचे लिल्लीगी जेरोम डिसोजाचे आंजा सारखे चेडूंगी तशेंच ग्रेशन डिसोजाचे अंजलिना पद खंडीत जावन आमा सुमेस्तांक काळजाक लागशिल्लें पद आनी तांचे सिग्नेचर पद तें आनी ह्या वेदीक ग्रेशन डिसोजाचे अपुरबायचे पद अंजलिना घेवन ह्या वेदिकेक अपुरबायसो तरणाटो एक अपुरबायसो कलाकार एक अपुरबायसो गावपी वेदीर सर्चाक आयतो जाला कोंकणीच्या हर एका स्पर्धांत तो विजेत जाल्लो आसा जावं पुरो सोद इंटरनॅशनल जावं पुरो गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर आनी कितले पुरा स्पर्धे कोंकणीत आसात गी त्या सकट स्पर्धांत विजेत जाली कीर्त ह्या मानेस्ताची आनी हे अपुरबायचे अंजलिना पद गायन करच्याक ह्या वेदिक हांव सादर करता ह्या वेदिक हांव पेश करता वेलेन्सियाचो रॉबिन सिक्वेरा Pois, pois, diganta Suryo to burtana Sanjecha prashavya Watmuji sartana उगडास तुझो आयलो म्हाका म्हज्या आंजा आंजेलिना
सांजेच्या प्रशांत हव्या वाट मुजी सताना उगडास तुझो आयलो म्हाका म्हज्या Angelina Angelina moga Angelina moga तस्वीर गो तुझी काळजान कसल्या Angelina moga Angelina moga तस्वीर गो तुझी काळजान कसल्या काळजान कसल्या एक सुरो संतागो जीव भरला उदासा चिंतनानी बुडला गो तुझ्या त्या उगडासा हसरानी मैलानी पैसा पावला आता एक सुर पोनात मगा जिवी लिखता तुका पैस दिगंता सूर्य तो बुडताना सांजेच्या प्रशांत हव्या वाट मुजी चलताना उगडास तुझो आयलो म्हाका म्हज्या Angelina moga Angelina moga तस्वीर गो तुझी काळजान कसल्या काळजान कसल्या Pois दिगंता सूर्य तो बुडताना सांजेच्या प्रशांत हव्या वाट मुजी चलताना उगडास तुझो आलो म्हाका म्हज्या Angelina Angelina moga Angelina moga तस्वीर गो तुझी काळजान कसल्या Angelina
मुखलें पद कोंकणी संगीत आणि संगीताक एक नवी दिशा दिल्लो अपुर्बायसो एक कलाकार एक बरयणार एक पत्रकर्ते एक नाटकिस्त एक पदां घडणार एक गावपी आणि प्रतीक जावन एक उत्तम कार्य निर्वाहक विल्फेवाच्या सुरूच्या 25 संगीत कार्यांक कार्यनिर्वहन करचे सुंकान या मानेस्तान घेतले आसा ताचे लिखणे तावन सबार हिट पदां सबार सुपर हिट पदां तांणी कोंकणी मायेक कोंकणी समाजीक कोंकणी शेताक तांणी अर्पण केल्यात तुझे सोबीत ते दोन दोळे गोरी गोरी गाय हांव एक सोपनेल्ली शर्ली मारियोला वालच्या उदकाक मोग दर्यासो आणि सबार 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 पदां तुमकां खंडीत जावन कली जालां आसतलें हो पदां घडणार कोण म्हूण सांगून मात्र न्ही सबार गावप्या गावपिनींक वेदिकन दिल्लो कीर्त या मानेस्ताक फावो जाता जावं पुरो पांगलासो अनिल देसा जावं पुरो डॉक्टर प्रशांत राज प्रिमा रॉड्रिगस आनी हांकां वेदीर परजलोम केल्ली कीर्त या मानेस्ताची आनी ते दुसरे कोणूच न्ही देवादीन मिकमॅक्स वय देवादीन मिकमॅक्सान कोंकणी संगीताक त्या वेळार एक नवीस दिशा तांणी दिल्ली आसा आनी तांचें एक अपुर्बाचें उंचलें पद आसा एक उत्तीम पद आसा सबार वर्सां पयलें हांवें आयकल्लें बट सबार वर्सांनी आमकां आयकूंक मेळनातलें आनी तेंच तें पद उजो उजो आनी हें सुबीत पद ह्या वेदीचेर गायन करच्याक एक अपुर्बाची सली परत वेदीक सरच्याक आयती जाल्या दायजी वर्ल्डान सदर केल्ल्या डुवेट सिंगींग स्टार्स हाची विजेतीन मात्र न्ही मानसोबान संस्थाचे एक उंचलें संगीत स्पर्धो आसा सोद पांच हाची राणी कोगुलती जावन आसा आनी ती आसा सोनल मोंतेरो तुमच्या मुखार गायन करच्याक पद उजो उजो
मुखलें पद सबराच्या वत्त्याक लागून ह्या वेदीचेर सादर जावचें आसा. एक आवयक आपणाचें भुरगें रडतना वा हसतना तें भुरगें आपली बोगनां व्यक्त करता मात्र न्ही, तें भुरगें आपल्या आवय बापायक मोगाच्याक एक अपुरबायसो संदेश दिता. वय म्हजें आनी डेलियाचें लग्न जाल्लें नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर 2020 आनी 21 इसवेंत. आनी आमकां देवान 2026 म्हणजे आदल्या वर्साच्या फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर धाकटुलो बाळ आमकां फावो केलो आनी ताचे येणें आमच्या घराक आमच्या कुटुंबाक संतोश हाडूंक शकलें. आनी ताका आमी सोबीत नांव दिल्लें आसा फ्रेनिल सिल्वेस्टर डिमेल्लो. आनी तो ह्या सभास्थलांत थंयसर आसा. मुखलें पद आमी आमच्या पुताक धाकटुल्या फ्रेनिलाक ह्या कार्याच्या धाकटुल्या व्यक्तीक आमी अर्पण करूंक, ताचे खातीर सदर करूंक, ताचे खातीर डेडिकेट करूंक आमी संतोष पावता. तेव्हा दिन क्लॉड डिसोजान आपल्या मालगड्या नातवा खातीर घडिल्लें हें अपुरबायचें पद आतां ह्या विधीचेर सदर जाता. आनी हें कधीच जावन हांव म्हणटा तुमकां सुमेस्तांक हें पद जरूर जावन पसंत जातलें. तुमच्या सुमेस्तांच्या काळजा मनाक हें पद लागतलें आनी खंडीत जावन ह्या पदाच्या अखेरीक तुमचो तालयांचो आवाज मात्र न्ही, तुमच्यो विसील मात्र न्ही, ह्या हॉलांत तुमचो आवाज खंडीत जावन आम्हा सुमेस्तांच्या कानाक मारतलो. आनी हांगासर देवा दिन क्लॉड डिसोजाची पतीन आसा आनी दुबाय तावन थोडेच दिसा पयलें ह्या कार्याक म्हूण सांगून ती गांवाक देवली आसा. आनी ह्या विधीर हें पद गायन करच्याक एक अपुरबायची गावपीन गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर हाची विजेतीन लगभग 100 वयर भुरग्यांक ही तरबेती दिता मात्र न्ही, लगभग 300 वयर पदां हिणें कोवळ्यांनी गायन केल्ली आसा. आनी एक अपुरबायची भांगरल ताळयाची गावपीन आनी पदाचें नांव आसा चिन्नू. हें पद ह्या विधीचेर सदर करच्याक तुमचे मुखार हांव सदर करतां, तुमचे मुखार हांव पेश करतां जोशल डिसोजा.
दोषी करता चिन्ना धाकटुलो मुन्ना तू चिन्नू सर्वांक मोगासो नवो सूर्यो तू आमच्या घरासो तोंडार तुझ्या सुंदर हासो चिन्नू त्यो सदांच असो धाकटुलो मुन्ना तू चिन्नू सर्वांक मोगासो नवो सूर्यो तू आमच्या घरासो तोंडार तुझ्या सुंदर हासो चिन्नू त्यो सदांच असो चिन्ना चिन्नू म्हज्या चिन्ना चिन्ना चिन्नू म्हज्या चिन्ना तू हसताना तू रडताना संदेश दिता तुझी नयना तुझी ती नेटुली भावना म्हाका दादोशी करता चिन्ना चिन्ना चिन्नू म्हज्या चिन्ना चिन्ना चिन्नू म्हज्या चिन्ना तू हसताना तू रडताना संदेश दिता तुझी नयना तुझी ती नेटुली भावना म्हाका दादोशी करता चिन्ना ला 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 ला
आणि वस्तुतो आमचो चिन्ह या वेदीर तुमच्या मुखार येवंक आयतो जाला आम्ही कार्याचे पोस्टर अनाउन्स करतना तो वेदीर सट्टा म्हणून हांवें सांगिल्लें उडोलता रोडून आसलो पूण हे पोत सदर केलेंच ताचे रन्ने पुरा रावयलें देखून आमी ह्या पदाक तुमकां समेस्तांक हें पद रुचलें तुमकां समेस्तांक हें पद पसंत जालें तर क्लॅप्स मात्र न्ही विसील मात्र न्ही आवाज गट्टी येवंक जाय आमच्या मोगाल चिन्नक दविगो येस थँक्यू सो मच देव बरें करूं तशेंच हांगासर भोव अपुरबाचे व्हिडिओ एडिटींग केल्ले आसा नेल्सन फोटोग्राफी बंटवल ताका आमी आभार मानता ये मार्गार एक घरा समाधान ना मार्गार झालं नाही त्यामुळे पेट्या गुड डायता आता एक करणार ए कोण साहेब तू ए मुन छ्या ओय बायलेचन अळ्या या टेन्शन अंत काम अंत टेन्शन घरा टेन्शन हां हांगा कार्य जावन आसा खंय तूं तू कोण या म्हाका आपोवन सो मुनीस आळे साहेब हांगा कार्य जावन आसा तूं काले साहेब भितर लाई कार्य वय इतलो लोक जमलो हांगासर तू पोयला आयडे न्ही ओ आतां तूं गी साहेबा हा? तूं उर्वासो किट्टाणे ओळख धरली बरें हा रे तुवें न्ही रे हां आता तुवें म्हाका सांजेर ये 2 कुवाळे दिता म्हणून सांगले न्ही सांजेर 2 कुवाळे दिता म्हणून सांगले ये देवा म्हज्या कुवाले न्ही साहेबा काळजा उमाळे आ संजेर हांगासर सदर जाता म्हणून सांगलें कुवाळे की वो एक कालचा उमाळे हां हे मागे 2 वर्सां पयलीं कालें केल्लें रे तुवें ते काळ जावं माले 1 आणि आज काळ जावं माले 2 कालचा उमाळे 1 वाचा उमाळे 2 आदल्या वर्सा लोरेटोन तू कालें केल्लें रे तुवें लॉरेटोन आमच्या चेरक्याचो वॉलाचे कार्य साहेबा बोलाचें कार्य म्हळ्यार तूं आतां वर्सा वर्सा उमाळे तुजे उदेवन उंत आसतात न्ही गे
वालटेवान सांगला काले म्हणून वर्सान वर्स करीजे म्हणून सांगून आ. 1 जालें 2 जालें आनी परतून 3 4 तशें म्हणून सांगून 25 वर्सां करीजे म्हणून सांगला म्हाका हय रायट ये पकल कशी आहा तुजी वकाल बरी आसा न्ही हा अरे तिची बोलायकी सांबाळ तें आसूं येता हा. आतां हें म्हाका सांग आतां इतलें बरें कार्य जावन आसतना तुवें बरें सूट घालन बरें वस्तूर न्हेसून हांगासर येजें आसलें ये कालें जालां आका कालें जालां तें तुवें सांगिजे सायबा मान दांपूर आयला न्ही हांव न्ही आतां तें बरें आसूं दी आतां इतल्या बऱ्या कार्याक तुवें सोरोप येवचें समागी कालें करचें रे फ्लॉय टेन्शन रे कंडा पडटा टेन्शन म्हाका चॅक आतां टेन्शन म्हूण सांगल्यार तूं सोरोप येयल्या जाता सायबा हा आनी कालें करचें रे टेन्शनान सोरोप येयलो राव करचें कालें च्या तुवें पयलेंत सांगलें तर जाल्यार आमचो गोळी बाप आसलो थंयसर गोळी बाप वय आमचो मंगळूरचो बेसांव दिया गोळी बापानो तूं आतां वचून जालो सायबा वचोन जालो की ना तर हांव कालें करतो हा. गोळी बाप थंय आसतना हा. ताचे लागीं आपोवन व्हरनू हा. तुजो सोरो येयलो सोडे आम चिंतलें हांवें आह यें बरें आं यें उरली पाद्री सिस्टर कोणी आयल्यान तुगे अरे मस्त ना आमचो फादर रुपेश गेलो गी आमचो फादर एरीक आसा सकडे हांव येताना ती वेचेंगी सकडे आतां विशय काल म्हळ्यार हा. सोरो जिवाक बरो न्ही हा. सोरो पियेल्यार थोड्यांची किडनी वेता की ओ थोड्यांचे लिव्हर वेता की ओ थोड्यांचे काळीज रावता की पळय की देखून हांवें सांगचें इतलेंच सोरो बरो न्ही आतां गेल्ले फाटी येतात गे गेल्लें पाटी येना येना. तुंय गेल्लय पाटी येनाय परतून ओ तशें आसा गे आतां एक काम करया हा. आतां तुजो सोरो आसा न्ही अरे तें सोडय जाता वय म्हाका तेंच तुजे लागीं सांगूंक आयिल्लो म्हाका एक सोरो सोडीचे रे तर पळय. खंडीत हय. फादर एरीक आसा पळय की एक काम करता हा. हांव एक आमचो जस्ती तेवदराक सीदा इगर्जेक आपोवन व्हरनू हा. लो बांद येवंक सांगता लागींच इगर्ज आसा बेंदूरची इगर्ज आं जायत पयलें एक काम करया हा. पाद्र्यापाक आपोवन व्हरनू थंयसर एक मागणें करया आं मागणें करन कुमसार जा ते पुरो जाल्या उपरांत आमचो पाद्र्याप तुजो सोरो खंडीत जावन सोडयता काले उलयता वो एक छेक अरे आका बरो पाद्री जायनात रे पाद्री जायनात पाद्री जायना पाद्री जायनात रे आले फ्लॉयड फ्लॉयड डिमेल्लो काश्याने तू वय साहेब आतां सांग कालें अळे तू सोमा ऐकाजे कळलं म्हणून आं अळे तुका सांगचें कितें म्हळ्यार म्हजो काद्री पुलिसांनी 4 कॅना कंट्री सोरो तेन दोन दवरला तुवें तो सोडयचे म्हणून तुजे लागीं आयिल्लो तूं बेताय की ना कांट्री सोरो सोडयचे हांगा ओय पास जातलो गोंयचो. गोडले जण जाता कुरे घेतो हांव दुसऱ्या मनशा सोदता आतां बरें देव बरें करूं आमचो क्लिटस लोबो उर्वा या परिया फकनान सांगात दिल्लो आसा बरें एका चलयाक चलये वयर मोगार पडोवंक सबार कारण आसात थोडी चेडवांच्या दोळ्यांचेर मोगार पडटात आनी थोडी गाळांचेर पिशार जातात आनी थोडी तांच्या पोले पळोवन ती पिसवून वतात आनी थोडी तांच्या हास्याक सलवतात आनी थोडी तांचो ताळो पसंत करतात तर आनी थोड्यांक नाना ती कारणां मोगार पडोवंक एका चलयेचेर जरूर आसात पूण हांगासर एक सोलो आसा हो सोलो चेडवाच्या दोळ्यांचेर मोगार पडोना ताच्या गाळांचेर मोगार पडोना ताच्या हास्याचेर मोगार पडोना बगार हो सोलो त्या चलयेच्या नांवार मोगार पडला आनी त्या चलयेचें नांव आसा जेनिवियो आनी ह्या पदाची उतरां आनी ताळो आसा परत कोंकण कलाश्री क्लॉड डिसोजा हांची हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा अश्विन डिकोस्टा आनी आतां ह्या वेदीचेर अनेक गावपी सर्चाक आयतो जाला म्हजो ताळो गायतलो आसो फायनलिस्ट म्हज्या काळजाक भोवच लागशिल्लो म्हज्या काळजाक भोवच मोगासो तसो तो नित्याधर नगरचो रॉल्स्टन पिंटो घेवन पद जेनिवियो
वांघाराचे निवी जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव तुझे सोबीते तमशेले फुगरे बोले तुझ्या दाखवल्या नाकाचेर मुझे डोळे तुझ्या उदरांनी सडता ते मोगरे गळे तुझ्या वेगेन विसरता हांव संसार पडले तुझे सोबीते तमशेले फुगरे बोले तुझ्या दाखवल्या नाकाचेर मुझे डोळे तुझ्या उदरांनी सडता ते मोगरे गळे तुझ्या वेगेन विसरता हांव संसार पडले जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव तुझो मोगेला गो बाळा खऱ्या मोनान तुका तिसरा स्वप्न येता तुझ्या मोनान म्हाका सांडून गेले जाल्यार तुजी विधा हांव जियोसो ना गो ह्या संवसारान तुजो मोगेला गो बाळा खऱ्या मोनान तुका तिसरा स्वप्न येता तुझ्या मोगान म्हाका सांडून गेले जाल्यार तुजी विधा हांव जियोसो ना गो ह्या संवसारान जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव जेनी 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 वीव तुझ्या रुपण्यासारखे सोबीत नाव जेनी 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 वीव तुझ्या मोगार पडला गो बाय हाव जेनी 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 वीव You're my love, you're my love, Jenny Weave. You're my love, you're my love, Jenny Weave. You're my love, you're my love, Jenny Weave. Thank you. आमचे कास्यागर हरिका क्षेत्रांत बहुत फामाद आणि बहुत लोकां मोगाले कास्या गावात हांव सबार कलाकार सबार संगीतकार सबार कवी सबार लेखक सबार साहिती सबार नाटकिस्त सबार गावपी गावपिन्यो आणि तशेंच सबार कार्यनिर्वाहकी उदेल्ले आसात जावं पुरो जेरोम डिसोजा जावं पुरो फ्रांसिस फेर्नांडीस कासिया जावं पुरो डॉल्फी कासिया विन्सी फेर्नांडीस कासिया स्टॅन मेंडोन्सा कासिया रॉन रॉच कासिया लॉरेन्स डिसोजा क्लेमी कासिया आणि सबार तांकीवंत फंकीवंत तालेंता आमच्या कासिया तावन उदेली आसात मात्र न्ही कारवारचो पयलो बिस्प देवादिन विल्यम डिमेलो सयत गांवांत कासिया सोदतो तशें आसतना कासियागराचें एक पद संसार बरो नांव करूंक शकलां हें पद नासतना आमची कोंकणी कार्य इनकम्प्लीट संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक वसा कासियागराच्या विन्सीचें लिल्ली पद तें जरूर आयकूंक मेळटा आनी जर तर तें पद ना तर आमच्या नाचप्यांक नाचोंक उर्बा येना आनी तांणी 11 संगीताच्यो कवळ्यो कोंकणी मायेक अर्पण केल्यात आनी तांच्या पयल्या कवळेंतलें पयलें पद आसा आनी पदाचें नांव आसा मोगाची लारां तारा ती नासतना मोलाप तें सोबचें ना
मोगातून नासतना जिवीत हे सोपचें ना बो अपुर्बाची उतरां मानेस्त विन्सी फेर्नांडीस कासियाची आनी ह्या पदाक संगीत दिल्लें आसा जॉन सुकुरो हे पद मुळांत गायन केल्लें आसा मानेस्त रॉनी डिकुन्ना आनी मानेस्तीन डोरोथी डिसोजा आनी ह्या अपुर्बाच्या विधीचेर हे अपुर्बाचें मोगाची लारां पद गायन करच्याक परत ह्या विधीक हांव पेश करता परत ह्या विधीक हांव सदर करता जेसन लोबो आनी सोनल मोंतेरो मोगाच्या या लारा चिंतलो मोगा तुका रातलो मोगा सदा करूंक पतेन तुका मोगाच्या ह्या लारा चिंतेली मोगा तुका राखतेली मोगा सदा करूंक पती तुका
विदेशांत एक अपुर्बाची सांगणी अशी आसा. फर्स्ट लव इज ऑलवेज अनफॉर्गेटेबल. फर्स्ट लव इज ऑलवेज अनफॉर्गेटेबल. हर एकल्यांक जिणेंत पयलो मोग जरूर आसता. आनी हांगासर साबार जाण आसात. तुमकां तुमच्या जिणेंत तुमकां तुमच्या युवा प्रायार खंडीत जावन पयलो मोग जरूर आसलो. थोड्यांचो मोग लग्नांत पोंत पावता तर आनी थोड्यांचो मोग अर्द्यारत तुटता. आनी साबार मोग करणारा पयलो मोग तुटल्या उपरांत जीन बोर अंवकारस रावली उदाहरणां जायतीं आसात. हांगा एक सोलो आसा. वय हांगा एक सोलो आसा आनी तो म्हणटा, तूं जर मेळना जाल्यार जावचें ना हें काजार. तूं जर मेळना जाल्यार जावचें ना हे काजार. करशी तर तूं म्हाका नेगार, मोरता हांव काळजा दारार. ही अपुर्बाची उतरां आसात बज्जोडीच्या लॅन्सी हेनरी मॉरसाची. साबार लॅन्सी नाईट देश विदेशांत सदर केली कीर्त मानेस्त LHM लॅन्सी हेनरी मॉरसाक फावो जाता. मात्र न्ही ह्या मानेस्तान 3 संगीताच्यो कवळ्यो कोंकणी समाजीक कोंकणी मायक अर्पण केल्या. तातूंत एक कवळी जावन आसा भक्तीक गितांची कवळी. आनी तांच्या 12 बंगराले ताळे ह्या कवळेंत एक अपुर्बाचें पद आसा. आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा अश्विन डिकॉस्टा. संगीत दिल्लें आसा पप्पन आनी जॉस्विन. आनी पदाचें नांव आसा वनिशा. हें उरतें पद वनिशा ह्या वेदीचेर सदर करच्याक परत तुमचे मुखार सदर करता, तुमचे मुखार पेश करता वेलेन्सियाचो रॉबिन सिक्वेरा. Vanisha, Vanisha, hey Vanisha, वदन कशी तुवें दिवची नशा. तुजेर म्हाका परिमीत आशा, खंयसर पावात मोगाची ही दिशा. वनिशा हे वनिशा वनिशा, वदन कशी तुवें दिवची नशा. तुजेर म्हाका परिमीत आशा, खंयसर पावात मोगाची ही दिशा. Vanisha, 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 darling, Vanisha. Vanisha, 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 darling, Vanisha. Tungo melnai zalia, zaujce na e gazar, Cărși tu zănega, morta calza dara. Tungo melnai zalia, zaujce na e gazar, Cărși tu zănega, morta calza dara. Oh my darling, say you love me, make sure you marry me. Vanisha, Vanisha, hey Vanisha, tu e dulce și tu vei nășa. Tu germa ca păremit așa, Că-i sărpavat bogaci dișa. Vanisha, 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 Dale, Vanisha.
Vanisha, 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 darling, Vanisha. Tu kitiak bietai, tu kitiak lajetai, sopnan maka dostai, gadian mayak setai. Tu kitiak bietai, tu kitiak lajetai, sopnan maka distai, gadian mayak setai. Oh my darling, say you love me, make sure you marry me. Vanisha, 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 tu vedeu cinoșa, tu cermaca păremit așa, Coi surpavat moga cihidisha. Vanisha, 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 tu vedeu cinoșa, tu cermaca păremit așa, Coi surpavat moga cihidisha. Vanisha, 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 darling, Vanisha. Vanisha, 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 darling, Vanisha. Thank you. मोग करणारांक संवसाराची पर्वा कधीच जावं ना. कोण कितें म्हणटा, कोण कितें उलयता त्या विशयेन तांकां कितेंच कंत ना. कित्याक तांकां मोगच तांचो संवसार जावन आसा. कोंकणींत सबार संगीत जोडी आसात. थोडी संगीत जोडी काजारी तर थोडी संगीत जोडी मित्र म्हूण सांगीत. तांतून उंचल्या संगीत जोड्यां पैकी तांतून पयलें आसा विल्फी आनी मीना रेबिंबस. ताचे उपरांत हेनरी डिसोजा आनी हेलेन डिक्रूज, एरिक ओझेरियो आनी जॉयस ओझेरियो आनी एक जोडी आसा तांतलो एक लॉंगस्ट आसा प्रेम कुमार लोबो आनी बबिता देसाय. आनी ह्या जोड्यांनी, ह्या संगीत जोड्यांनी सबार हिट पदां, सबार कोंकणीची तांकीवंत पदां कोंकणी समाजाक तांणी अर्पण केल्ली आसात. आनी सक्कट पदां आसून जर तर एका संगीत कार्यांत अमर बिल्फेबाचें पद ना तर जाल्यार तें कार्य हांव म्हणटा इनकम्प्लीट. वय मुखलें पद आसा ह्या वेदीचेर सदर जावचें. अमर कोंकण कोगोल विल्फी रेबिंबसाच्या लिखनेंतावन उदेल्लें एक सुबीत पद, एक अपरुपाचें पद, एक सुपरहिट पद. आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा मानेस्त प्रेम लोबो आनी मानेस्तीन बबिता देसा. पदाक संगीत दिल्लें आसा पप्पन आनी जॉस्विन आनी पदाचें नांव आसा नास म्हज्या बंगारा. आनी ह्या वेदीक हे अपरुपाचें पद सदर करच्याक परत पेश करता. ह्या वेदीक हांव सदर करता रॉल्स्टन पिंटो आनी सोनल मोंतेरो तुमच्या तालयांच्या आवाजान.
मोग जाला म्हणून आता सणा सगळो आमचो गांव कशें जाता तशें जावं तुजेर पातयो नाका हांव हातू करिनाका हातू सोडिनाका सदां लागीं म्हज्या राव चिंता सदां तुका हांव काळजांत आसा तुजें नांव म्हाका तुका मोग जाला म्हणून आतां सणा सगळो आमचो गांव कशें जाता तशें जावं तुजेर पातयो नासा हातू करिनाका हातू सोडिनाका सदां लागीं म्हज्या राव यो रे मोगा यो रे आमी नाचया यो रे मोगा यो रे आमी नाचया नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा मोग तुजो केल्लो मुजो तुका दिल्लो सदा राखून आसा एका भागी दिसा एकवट आमचो जातलो पान विगार येतलो बेसांव आमकां दितलो साकरामेंत काजारांचो घेत सामी एकवट आमचो जातलो मोग तुजो केल्लो मुजो तुका दिल्लो सदा राखून आसा एका भागी दिसा एकवट आमचो जातलो पात्र विकार येतलो बेसांव आमकां दितलो साक्रामेंत काजारांचो घेत सामी एकवट आमचो जातलो यो रे मोगा यो रे आमी नाचया यो रे मोगा यो रे आमी नाचया नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा यो रे मोगा यो रे आमी नाचया यो रे मोगा यो रे आमी नाचया नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा नाच म्हज्या भांगारा हास म्हज्या भांगारा मेगार करिनाका पोटलुंदर म्हाका भियेनाका संवसारा भियेनाका संवसारा भियेनाका संवसारा 15 व 16 वर्सांच्या प्रायर एका चलयेक वा एका चलयाक मोगाची स्वप्नां पडोवंक आरंभ जावची साज आनी मुखल्या पदांत एका चलयेक त्या मोगाची स्वप्नां पडटात त्या चलयेक त्या चलयाचें नांव नेना पूण गांव नेना पूण त्या चलयेक ताचे थंय एक विशेष आकर्षण एक विशेष आसक्त एक विशेष मोग
पूण ताचें सोपान न्हीज जातागी तें आमी ह्या मुखल्या पदार आयकोंक आसा आनी मुखल्या पदार ह्या विधीर येवची एक अपुरबायची उंचली गावपीन आनी हांवें येदोळ सांगलें आसा ती गावपीन थोड्याच वर्सांनी कोंकणी संवसारांत एक पर्जलचे तीख जाता एक पर्जलचे निकेत्र जाता एक पर्जलचे एक अपुरबायचे गावपीन जावन उपजोवचें सर्व लक्षण ह्या गावपिनीक जरूर आसा प्रस्तुत तें फर्स्ट PUC शिकाप मणिपालांत जोडून आसा फाटल्या 3 वर्सां तावन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्युझिकांत ते शिल्पा कुटीन तावन तरबेती जोडून आसा सबार स्पर्ध्यांनी ताणें पात्र घेतला सांगचे तर जिगी बिगी तारा हाचे सेमी फायनलिस्ट कोंकणी नाटक सभेच्या गायन स्पर्धांत ताणें बहुमानां जिखल्यांत मंगळूरू आनी उडपी देसजींत सदर जाल्ल्या सबार गायन स्पर्धांत ताणें बहुमानां जिखल्यांत सबार कन्नडा गायन स्पर्धांनी ह्या चलयेन भाग घेतला आनी थंयसरी ह्या चलयेन सबार बहुमानां आपणायल्ली आसात आनी पयशिल्ल्या उडपी तावन पयशिल्ल्या उडपीच्या पांगला तावन ये चली आयच्या कार्याक एक अपुरबायचे पद गायन करच्याक आयली आसा मात्र न्ही ती एक अपुरबायचे नसपीन सयत वय आनी ताका सांगत दिवच्याक आनी एक धाकटुलें भुरगें ह्या वेदीक सट्टा आनी आयल्या वर जाल्ल्या नाचणारा नाचणारी स्पर्धांत दायजिवल टीव्हीचेर सदर जाल्ल्या ह्या स्पर्धांत फायनल जावन विजेत जाल्ली ही चली ह्या वेदीचेर नाचपाक सांगत दिवच्याक सडची आसा ही दोगांय तारां ही दोगांय नक्तीरां इतल्या व्हडल्या वेदीचेर पयले पोटी गायन करता आनी पयले पोटी आपलो नाच सदर करता आनी ह्या वेदीक हांव गायन करच्याक पेश करता पांगलाचे जिया अलिशा मेंडोन्सा तशेंच नसपीन जावन गंटल कट्टेचे पर्ल अरान्ना तुमचे मुखार
sumisyong sa tapog ng takip. Ulang turihin, gibon minong makatuloy ka, atrikan mo ka siya. Lagi mo siya, ibon kanan mo siya, tuwasan ka, mukarpot na to siya. Yitelo, moja sopna berai kuwa. Satelo, moja chingi subagida. Hai ditelo, aplo swasyo jahata. Suka duka sumisyong sa tapog ng takip. ब्रेकिंग न्यूज हांव कोण म्हूण कळ्ळें तुमकां माध्यमांत हांव नायला हांव तुमकां एक ब्रेकिंग न्यूज हाडून आयलां माध्यम म्हळ्यार मिडिया बीडी न्हय सायबा मिडिया तो नायला हांव आतां ब्रेकिंग न्यूज कितें गी म्हळ्यार आपळे आमच्या भारतांत आतंकवादी रिगल्यात खंय आनी थंय तावन भारतांत तावन त्या दिल्लीत तावन सीद मांगलुराक येवन पावल्यात खंय आनी हांगा येवन थंय बॉम्ब दवरून आसात खंय ते कशे आयल्यात गोत्या तुमकां बसांनी आयल्यात खंय बोटींनी आयल्यात खंय ट्रेनांनी आयल्यात खंय आनी हांगा येवन थंय बॉम्ब दवरल्यात खंय आतां बॉम्ब कित्याक दवरल्यात म्हूण तुमकां गोत्ते ते सांगता हांव आमचे रोड पुरा पाड जाल्यात न्ही आनी ह्या रोडाक ते आमचे तेंपे घालतात न्ही देखून तांकां ते बरें लागना तेंपे घालचे देखून ते रागान पेटल्यात आनी मोसरान भरल्यात खंय देखून ते आमच्या सिटी सेंटरार तान्नीर बावी आनी पिलिकुला आनी फॉरम फिजा मॉलांत बॉम्ब हाडून दवरल्यात खंय आनी एक गजाल कितें गी म्हळ्यार आपळे आमच्या सेंट ॲग्निसाच्या ऑडिटोरियमांत एक बॉम्ब हाडून दवरला खंय तुमी खंय भिये नाका बाबा हांव आसा न्ही तुमकां आतां बॉम्ब पळयल्यार तुमी कितें करीचे म्हूण तुमकां हांव आतां सांगता बॉम्ब आतां तुमकां पळोवन कशें म्हणून तुमकां वळख धरूंक गोत्या त्यात बसून हांव एक बॉम्ब हाडून आयला अरे बॉम्ब पळोवंक वसोत रावंड आसता आनी ताच्या वयर अळे अशी एक वात आसता पत्ती आतां तुमी आतां बॉम्ब पळोवंक मेळ्ळो जाल्यार आपले बॉम्ब वसो हातांत काडीचे आनी अशें धरीचे आनी आनी तुमच्या उजव्या हातांत हावन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹತ್ತು ಮುಳ್ಳೆಂತ ಈ ವಾತ್ ಕಾಡಿಜೆ आणि आणि काढूडेचे बॉम्ब तो बॉम्ब आवळे सीधा वचून आतंकवादीच्या वयर पड आतंकवादी डमार तितलेंत केल्यार जालें तुमकां आतां कळ्ळें न्ही बॉम्ब पळयल्यार बॉम्ब काडचो आतां दवरचो 1 2 10 म्हणसर धरचे आनी काडूडोवचे तितलेंत केल्यार जालें आतां खंय भियेनाका तुमी बरें करून रुमाळे पळया कळ्ळें न्ही बरें करून पळया हांव येता येता भियेनाकात
Walk on, Saiba. Yeah. 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 Wam so kitta. Hey, kitta. काल झाले रे रट्टे खाल्यात रे आले रे आता बुजी अंगाचे विष पेऊ एक एक तुटून सकल पडून म्हणतात ती जाणे काल आता आले रे तो तीन कसा असो बेकू पट्टिंग काय अरे तो कोण आता एकलो बोगळून गेलो ने पुटलो न्यूज तो काही गेलो रे तो ब्रेकिंग न्यूज आहे बा Breaking तीन बॉम्ब दौरल्यात की नाही आले रे त्यांत रे अहो सकाळी मी सातान पाठी येताना बाईले म्हणले आज स्वातंत्र्य दिनाचरणे तू मार्केटी वसून कांगनाडी मार्केटी वसून 1 किलो दुकरा मास आड म्हणले तसे रपक्क सायकल गाडी घेऊन वसून मार्केटकडे राहून असे स्टँड घाला मात्र शेकलं पळताना बॉम्ब रे बॉम्ब होय कांगनाडी मार्केट येते होय शा आले मागीर कालनीकडचे त्या माध्यमा वर्धेकरांनी पट्टिंगान सांगितलं ने बॉम्ब काढीचे म्हणून अवे बॉम्ब असो काढलो रे काढला सापळे ओ स्वातंत्र्य तोत्तु बॉम्ब रे वैरेक बत्ती वाता सरे सांगलो उडासायला 1 2 3 सांगून बत्ती कान उडायचे म्हणले वय समा अवे त्या सत्य केलं रे बॉम्ब तान धरलो आणि बत्ती काढली रे फ्लायडे मागीर 1 म्हणाल जायना कन्नडान सांगता 1 2 3 4 5 ಮುಂಟನ ಬೋಟಾ ಬುಗ್ತಾಡಿ रे ಬಾಂಬ್ ಕಟ್ಲು ಹಂಗ ತೋರ್ಲು रे 6 7 8 9 10 ಮುಂಟ तुका पिशे तुका वेताय की नांगतो फ्लाइट एफ्टी मुका कांगनडे आस्पत्रेक पायरे एकत्ती एक नारे सागी जाग्यार नारे येता आता कांगनाडी आस्पत्रे पाहून फादर फाउस्टीन गेलो की म्हणून सांगून आता अवे तो ओस द्यावा मुच्या कत्ते बरे देव बरें करू अपुरबायचो तालेंत लिटस लोबो उर्वा बो अपुरबायन तांगासर फकनांत सांगा दिल्लो आसा एका व्यक्तीक स्वप्नांत तो सुराई त्या व्यक्तीचेंच त्या सगळ्या स्वप्नांत राज आणि त्या व्यक्तीचेंच अधिकार आणि त्या व्यक्तीचेंच त्या स्वप्नांत राजवटकी कित्याक स्वप्नांत तो कितेंय केल्यारी कितेंय स्वप्न देखल्यारी विसरतलो कोणीच ना स्वप्नांत तो वोड रावले राबंता रानयेक वेंगता रानयेचो मोग करता संवसारांतलो श्रेष्ठ व्यक्ती तो जाता कित्याक त्या स्वप्नांत ताका खंडीत जावन विसरतलो दुसरो कोणूच ना आनी ह्या मुखल्या पदांत एक सोलो एका चलयेक स्वप्नांत देखता कशें उडोलच्या पदांत एक चली एका चलयाक स्वप्नांत दिखतली गी पूण हांगासर एक चलो एका चलयेक स्वप्नांत दिखता पूण दिसाक ती चली त्या चलया तावन नापयीत जाता आनी सबारांच्या वत्त्याच्या मेरेक ह्या कार्याचेर परत एक पद देवादीन क्लॉड डिसोजाचें सादर जाता आनी पदाचें नांव आसा सपना सुंदरी आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा रॉनी डिकुन्ना आनी हे अपुरबायचे पद सबारांच्या वत्तायच्या मेरेक ह्या वेदीर सदर जाता आसतना ह्या वेदीक हांव स्वागत मागता परत जेसन लोबो
अगो कोणाले छेडूंगो तुझो गांव खंयचो कोणाचे तूं म्हज्या स्वप्नाची राणी गो तुका मोजें करूंक खंयचो तूं अगो कोणाले छेडूंगो तुझो गांव खंयचो कोणाची तूं म्हज्या स्वप्नाची राणी गो तुका मोजें करूंक खंयचो तूं रातचे स्वप्नांनी बेताय म्हज्या काळजाक ठोकताय दिसाचे खंयसर लिपताय हाय स्वप्नांनी कित्याक दोताय स्वप्नांनी दिसची तुंगो बायनारी पळोवंक तूं गोरी गोरी नाजूक चाल तुजी नाशा मोरा परी स्वप्नां लोकांतलीच सुंदरी स्वप्नांनी दिसची तुंगो बायनारी पळोवंक तूं गोरी गोरी नाजूक चाल तुजी नाशा मोरा परी स्वप्नां लोकांतलीच सुंदरी अगो कोणाले छेडू तुझो गांव खंयसर कोणाची तूं म्हज्या स्वप्नाची राणी गो तुका मोजें करूंक खंयचो तूं रातचे स्वप्नांनी पेट्टाय म्हज्या काळजाक ठोकताय दिसाचे खंयसर लिपताय हाय स्वप्नांनी कित्याक दोताय स्वप्नांत तुका देखला भ्रमिदेन वेंगला दिसाक सोदून निरासला बाय तुका राखला गो खरेंच थकला तुज्याच मोगार हांव पडला स्वप्नांत तुका देखला भ्रमिदेन वेंगला दिसाक सोदून निरासला बाय तुका राखला गो खरेंच थकला तुज्याच मोगार हांव पडला हय अगो कोणाले छेडूंक तुझो गांव खंयसर कोणाची तूं म्हज्या स्वप्नाची राणी गो तूं तुका मोजें करूंक खंयचो तूं रातचे स्वप्नांनी बेताय म्हज्या काळजाक ठोकताय दिसाची खंयसर लिपताय हाय स्वप्नांनी कित्याक दोताय मुखल्या पदाचे संगीत आम्हा समेस्तांच्या कानांत लक्षिल्ल्यान आयकल्ले बरी जाता कित्याक हे संगीत आमी दायजिवल टीव्ही उक्ते केल्लेंच आमच्या समेस्तांच्या कानाक ते मारता वय ह्या पदाचे संगीत भोव उंचले संगीत आनी ह्याच पदांत हांव न्हू दायजी वर्ल्ड टीव्हीचो एक रियालिटी शो ह्याच पदाच्या नांवार सदार जाला आनी तो रियालिटी शो सबरांच्या काळजमनाक जिखलो आसा आनी तो शो आसा जिगी बिगी तारा आनी पद आसा क्लॅरा आनी ह्या पदाची उतरां आसात मानेस्त लॅन्सी रॉड्रिगस बोंदेल आनी मानेस्त ग्रेशन डिसोजा आनी हें पद मुलांत गायन केल्लें आसा ताच्या सकूट मासो तसो बाप्पू लेखता बेल्लूरचो देवादीन आयवन नोरोना बेल्लूर आनी हे अपुरब्याचे क्लॅरा पद सदर करच्याक ह्या वेदिक हांव परत पेश करता ह्या वेदिक हांव परत सदर करता रायनल सिक्वेरा
तारा चंद्राच्या भोवती मोळा ते सोबता कशे तुझे विणे क्लारा जीवन अधुरे सोबय ते चंद्रासारखे जिगी तारा चंद्राच्या भोवती मोळा ते सोबता कशे तुझे विणे क्लारा जीवन अधुरे सोबय ते चंद्रासारखे क्लारा मुझा क्लारा तुंगो मुझा तारा क्लारा मुझा क्लारा ना येशी मुझा घरा फांद्याती सुकनी मधुर ताण्यान गायताना नाव तुझे संगीत ऐकून मोती तू देता सोबीत रूपने तुझे फांद्याती सुकनी मधुर ताण्यान गायताना नाव तुझे संगीत ऐकून मोती तू देता सोबीत रूपने तुझे मुझा मोगाचो फायदो तो जोडता उशे मुझे मुझा मोगाचो फायदो हो जोडता उशे मुझे जिगी बेगी तारा चंद्राच्या भोवती मोळा ते सोबता कशे तुझे विण क्लारा जीवन अधुरे सोबय ते चंद्रासारखे क्लारा मुझा क्लारा तुंगो मुझा तारा क्लारा मुझा क्लारा ना येशी मुझा घरा हजार फुलामध्ये विंचले गो तू गावे चढू तुझे गुणाचे तुझे लागी उलोक थोडे भर पोळो पत्रेता काळीस मुझे हजार फुलामध्ये विंचले गो तू गावे चढू तुझे गुणाचे तुझे लागी उलोक थोडे भर पोळो पत्रेता काळीस मुझे मुझा जिनियेत ये गो तू तुझ मुझा नशिबाचे मुझा जिनियेत ये गो तू तुझ मुझा नशिबाचे जिगी बिगी तारा चंद्राच्या भोवती मोळा ते सोबता कशे तुझे विणे क्लारा जीवन अधुरे सोबय ते चंद्रासारखे जिगी बिगी तारा चंद्राच्या भोवती मोळा ते सोबता कशे तुझे विणे क्लारा जीवन अधुरे सोबय ते चंद्रासारखे क्लारा मुझा क्लारा तुंगो मुझा तारा क्लारा मुझा क्लारा ना येशी मुझा घरा ये गो क्लारा मुझा घरा ये गो क्लारा मुझा घरा हरियेका सल्याक सल्यते आणि सल्येक सल्याते मोग जाता ते खंडीत पूण सल्येक एका चेड्या वयर मोग जाल्यार ती तो मोग व्यक्त करूंक नरगातात वय खंडीत जावन सल्यो आपणाचो मोग सल्याते व्यक्त करूंक नरगातात थोडे फाटी तांचो ताळो सुकता तांकां देर पावना ती कामतात ती कावजेतात आणि थोडे फाटी मोग व्यक्त करनासतना वगेत बसतात आणि मुखल्या पदांत एका सल्येक एका सल्याचेर मोग जाला आणि तो मोग व्यक्त करया म्हळ्यार कागदा बरोवन त्या सलये लागीं त्या सल्याचे विलास ना
आणि त्या चलयेन फेसबुकार मेसेज घाली पूण त्या चलयान ती मेसेज पळयलीच ना तशेंच व्हॉट्सॅपार मेसेज घालूंक वा व्हॉट्सॅप नंबर कान घेवंक त्या चलयेक देर ना देखून हांगासर एक अपुरबाचें पद ह्या वेदीचेर सदर जाता आतांच्या तरण्या कवी पैकी मोगाची कविता वा मोगाची पदां लिखसो एक कवी आसा तर जाल्यार तो आसा LAR लॉयड ऑस्टिन रेगो ताकोडेसो आनी ह्या कवीन सबार मोगाची पदां घडल्यांत सबार मोगाची पदां ताणें लिखल्यांत आनी मुखलें पद ताच्याच लिखणेंतान उदेल्लें एक सोबीत पद आनी हाका संगीत दिल्लें आसा रोशन डिसोजा अंजेलोर हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा मीरा फ्लोरेन्स क्रास्ता आनी पदाचें नांव आसा हांव तुजो मोग करतां आनी सोबीत पद मोगाचें पद ह्या वेदीचेर सदर करच्याक परत तुमचे मुखार पेश करता जोशल डिसोजा तुमच्या तालयांच्या आवाजान
बरें आयचें गायन तुमकां सुमेस्तांक रुसलें पूण हांगासर आमचे मदें ह्या वेदीचेर संगीतकार आसात आनी तांची परिचय करून दिवच्याक म्हाका उरतो संतोश भोगता आनी आयच्या संगीतकारांची परिचय हांव तुमचे मुखार सादर करूंक खुशी भोगता पयल्यान पयलें हांगासर एक अप्रुबायचो ड्रमर आसा एक उंचलो तालिंतवंत एक शातिवंत ड्रमर गांवांतलो कारकोलचो ताचें नांव आसा राजेंद्र बबली आनी ह्या कुशीन वो ताचो मालगडो भाव आनी तो आसो धाकटो भाव आनी वोय कारकोलचो एक अप्रुबायचो कीबोर्ड खेळगाडी सबार कार्यांनी सबार संगीतकार्यांनी कोंकणी संगीतकारी मात्रिनी उरली संगीतकारी उबी केली कीर्त तांची मायभास कोंकणी न्हय तरी कोंकणी पदां भोव अप्रुबायन ती संगीत दितात आनी कीबोर्डान सोंपता राजेश मोयली आनी ह्या पगलेक आसा वो नासतना कोंकणीचे खंयचेय संगीतकार्य सोबना हर एका कोंकणीच्या संगीतकार्यांत लीड खेळगाडी जावन जरूर जावन वो संगात येता एक उंचलो लीड खेळगाडी गांवांत पयशिल्ल्या बेळ आसो आनी तो आसा राल्फ रोशन क्रास्ता आनी त्या बगलेक आसा तो गांवांत बेल्लोरचो एक संगीत मेस्त्री एक संगीत शिक्षक सिम्फोनी संगीत संस्थो तांचो आसा आनी सबार भुरग्यांक तो तरबेती दिता आनी एक उंचलो बेज खेळगाडी आनी बेस गिटारार सोंपता विजय नोरोन्ना आनी हांगासर मद्दे आसा आनी तो कोंकणीचो फुडार कित्याक सगळ्या कोंकणींत तरणाट्या पैकी एक उंचलो ट्रम्पेट खेळगाडी आनी तो म्हज्या मोगाचो आनी म्हाकाय लागशिल्लो गांवांत चेप्पूचो प्रज्वल फ्रोंटेरो आनी आयच्या कार्यांत संगीत कार्यांत डीजे जावन सांगत दिवन आसा तो त्या कोनशाक आसा इल्ले मुखार येवचें आनी तो आसा म्हजोच आप्त गांवांत कोरडेलचो डीजे अनिल लोबो आनी आयचो आवाज सांबाळ्ळो आसा म्हज्या मोगाचो ताची वळख सबराक नात तरी ताची बापायची वळख आम सुमेस्तांक जरूर आसा कित्याक विल्फिनेट कार्यांनी क्रिस्तीचो आवाज म्हणटा आसतना तो कानाक आयकूंक एक मधुर आवाज क्रिस्तीचो सुपुत्र आसा क्रिस्टन मास्करेनस आनी आज उजवाड सांबाळ्ळो आसा लोबो लायट्स तांकां आमी आभार म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी अखेरीक हांव आसा तुमच्या मोगाचो तुमच्या काळजाक लागशिल्लो गांवांत कासियाचो फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया सबार तांच्या जिणेंत पयल्या दृश्टेर मोगार जरूर पडल्यात आमी म्हणटा लव एट फर्स्ट सायट आनी खंडीत जावन हे लव एट फर्स्ट सायट खंडीत जावन आमा सुमेस्तांक जाला म्हणले पातयेनी म्हाका आसा आनी अशें मोगार पडचे वा मोगार पडच्यांचे आटे विटे ते सांगूंक फायदो ना कित्याक मुखल्या पदांत एक सोलो एका अपुरबायच्या चलयेचेर पयल्या दृश्टेंत मोगार पडटा आनी हें पद पयलींच्या काळार आमचे डीजे येवच्या पयलें बायलां आसतलें आमच्या कार्यांनी आनी हर एका बायला कार्यांत हें पद जरूर आसतलें आनी जर तर हें पद त्या बायलांत ना तर जाल्यार तें बायलां इनकम्प्लीट जावन आसतलें आनी ह्या पदाचो घडणार आसा मानेस्त यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस देवा दिन विल्फेबा उपरांत
कोंकणी संगीत क्षेत्रांत एक उंचली देणगी दिल्लो एक व्यक्ती आसा तर जाल्यार तो आसा यॉडलिंग किंग मेल्विन पेरीस. विल्फियाबाच्या उपरांत 111 म्हणजे 111 संगीत सांजो कोंकणीमायक अर्पण केल्ली कीर्त मानेस्त मेल्विन पेरीसाची आणि तांच्या लिखनांतून उदेल्ले भोव अपुरब्याचे भोव आदले पद आणि पदाचे नाव आसा युना आणि हे अपुरब्याचे युना पद ह्या वेदीचेर सादर करच्याक हांव परत तुमच्या मुखार पेश करता तुमच्या तालयांच्या आवाजान परत रॉल्स्टन पिंटो. दृष्टीन हांव तुझ्या मोगार पडताना म्हज्या आशेक दामून सोकलो ना सोबीत वदन तुझे या मोतीन कंसताना चिंतले खंडीत तुका सांडचो ना. पयल्या दृश्टीन हांव तुझ्या मोगार पडताना म्हज्या आशेक दामून सोकलो ना सोबीत वदन तुझे या मोतीन कंसताना चिंतले खंडीत तुका सांडचो ना. सुंदर तू नैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका तें समजना. युना 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 गुणांनी सुंदर तू नैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका तें समजना. फुडार तुजो म्हाका पेटून दिलाय कितें दिवं म्हज्या मोगा शिवाय चिंतून आसा तुका स्या मोतीन सदाय केन्ना साशी म्हजी हो कालबाय. मोगलो फुडार तुजो म्हाका पेटून दिलाय कितें दिवं म्हज्या मोगा शिवाय चिंतून आसा तुका स्या मोतीन सदाय केन्ना साशी म्हजी हो कालबाय. तू मैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका तें समजना. युना 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 गुणांनी सुंदर तू मैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका तें समजना. दोरी सांडचो ना म्हणून मोरासरी तुका सांडून परदेशाक पावलो तरी फाटी येतस काय मुजेंच करीन. दिला उतार तुका बाई कडपा बोरी सांडचो ना म्हणून मोरासरी तुका सांडून परदेशाक पावलो तरी फाटी येतस काय मुजेंच करीन. युना 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 गुणांनी सुंदर तू नैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका तें समजना. युना 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 गुणांनी सुंदर तू नैना म्हज्या आशेच्या बगणा तुजी सुखाची स्वप्ना कशें वर्णो तुका
ते समजाना कशी वर्णो तुका ते समजाना कशी वर्णो तुका ते समजाना. थँक्यू. सवार प्रकाराचे नाच असतात. वॉल्स, साल्सा, बचाटा, सांबा, रुंबा, चाचा, जाईव, जॅझ, हिपहॉप, ब्रेक, बॅलेट या सर्व नाचापैकी रॉक अँड रोल एक विभिन्न नाच, एक विभिन्न प्रकाराचो नाच. वो रॉक अँड रोल नाच सुरवात जाल्लो लगभग 1900 साली इसवेंत पयशिल्ल्या अमेरिकांत. आनी ह्या रॉक अँड रोल नाचाद्वारे सबार कोंकणी कवींक प्रेरण लबलें पोदां बरोवच्याक पोदां घडच्याक. इवन विल्फिर बिंबसांनी रॉक अँड रोल म्हणलें पद लिखिल्लें आसा. पूण आज ह्या वेदीर सादर जावचें अखेरेचें पद आसा लॉयड रेगो हाच्या लिखणेंतल्यान उदेल्लें पद रॉक अँड रोल. आनी ह्या पदाची सगळें निर्माण केल्लें आसा दिलराज रॉड्रिगस. ह्या पदाक ताळो आनी संगीत दिल्लें आसा रोशन डिसोजा आंजेलोर. आनी हें पद मुळांत गायन केल्लें आसा प्रिया मिनेझस आनी दिलराज रॉड्रिगस. तर ह्या कार्याचे अखेरेचें पद रॉक अँड रोल घेवन ह्या वेदिका हांव पेश करता रॉबिन सिक्वेरा आनी जोशल डिसोजा. Yoga, संगीत वाचा आम्ही नाचत वचूया. बोलू हात धरूया आणि वेग मारूया. पावला दोलूया अंग खुश करूया आणि मास करूया. डोळे खिळावया आणि रॉक अँड रोल हो नाचा सगळं आम्ही मजेत खेळूया. टिप 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 ला ला टिप 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 ला ला टिप 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 ला ला टिप 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 ला ला. मन सड पडता आणि जण सडता म्हूण काळजां उलयता. मोग उमाळटा सुडची मारता आनी उदवेग सोडता. कोण खावचेता कोण लजेता नाचोन येता. म्हूण नाचांत मेळच्या सुखांत वारेवा सर्गी लजेता. मन सड पडता आणि जण सडता म्हूण काळजां उलयता. मोग उमाळटा सुडची मारता आनी उदवेग